करूंक आमकां कुमोग करता. मिसाचे सर्व कांतारां कडतिल्यांत आसात. आतां आमी सर उबी रावन प्रवेश गीत गावया. पान संको 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या देव बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. मारतेर दिया कोनो सालोरे साथई म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, विविध कुटुंबांत थावनो, विविध सुवात्यांत थावनो, एक बावडते कुटुंब जावन आज हांगासर आमी हजर आसाव. सालोरे समरिफात देवान आमचेर उतरल्या सर्व आशिर्वादा पासून देवाचो उपकार बावडच्याक. मोगाचो संतोष आमच्या कुटुंबांनी आमी भोगूंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. आमचे हर एक कुटुंब पवित्र जावच्याक देवाची कृपा आमी मागया. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान युक्रेनांत उठिल्ली झुजाची मोडां थांबोवन संवसाराक आनी आमच्या समेस्तांक शांती समाधान देव फावो करूं म्हणून आमी मागया. हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी योग्य जावच्याक देवा मुखार आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पुत्रेकार देवाक आनी तुमकां मावलेलो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यांत हो तुजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंता संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागी विराजितरात म्हणून प्रार्थून मागता. स्वरूप द्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोव. आमेन.
हालेलुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून अरे रथ साक्षाचे स्मरण सोसून महिमेबोध जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. अरे ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बोल दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तांणी धर्मदुतां भितर हाडलें आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबें केलें. उपरांत श्रेयस याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकाय न्हय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुजालेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदुतांनी जबाब दिली, आमी देवाक जाय मनशांक न्हय. तुमी कुर्सारून काडून जिवेशी मारलेल्या जेजूक आपल्या पुर्वजांच्या देवान जिवांत उठयला. ताजे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सौर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणा काळजांतल्या सोमेस्तांक देवान पवित्र आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. पान संको 6. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकडून म्हणून तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. आरुणाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातो जालो बांदपाचो मूल्या फातो. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळयोन आमी थटक जाल्या. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती आमचे जिवीत सोम्या कर सुखे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका बरे मागता. सर्वेस्पर देवूस आमचो उजवाड. सर्वेस्परा
वाचूया गीत्या तो बरो ताची विश्वासी दया ससना वाढा सर्वेस पोरादीन वाचूया गीत्या तो बरो ताची विश्वासी दया ससना वाढा Alleluia, 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 सर्वस्पोर तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगालेकान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिका वळो येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बती जावं वानो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायके सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेज नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें क्रिस्ती कुटुंबां दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां. मुखार भाऊ भयणीनो, एब्राहम लिंकन अमेरिकाचो प्रसिद्ध 16वो अध्यक्ष. ताका एक फावटी एक सवाल विचारिल्ले, इफ यू हॅड अ सेकंड चान्स टू बी बॉर्न, how would you like your birth to be? जाप दिवन लिंकन म्हणालो, I want to be born to the same parents, same poverty and cobblers by profession, because it is there
that I found the fullness of love. तुका जर परत जल्मोंक एक अवकाश मेळत जाल्यार तुजो जल्म कसो जायचे म्हूण तूं आशेताय? ह्या सवालाक लिंकनान म्हणलें, त्याच माय बापा थावन त्याच दुर्बळकायेंत सामगाराच्या वृत्तेंत म्हाका जल्मोवंक जाय, कित्याक थंयसर म्हाका मोगाची संपूर्णता लाभली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व कुटुंबांत थावन आयल्या. आमकां हर एकल्याक आमचीच म्हणली माय बाप आसात, अरे ती आमी वेचून काडिल्ली न्ही. आमची माय बाप, आमचे भाव भयणी देवान आमकां वेचून काडून आमकां दिल्लें एक देणें. अरे त्या देखून तें पवित्र देणें, तें मोलादीक देणें. देवादीन कोंकण कोगुळ वेलफेअर बिंबसन म्हणलें आसा, तें माय बापा म्हूण आपोवचें वर्तें दायज आमी आमच्या जल्मा संगी घेवन येता. खरेंच आमची कुटुंबां देवान आमकां दिल्लें वर्तें दायज. आनी ही सर्व कुटुंबां दैवीक कुटुंबाचें एक प्रतिरूप म्हूण आमी म्हणयेत. कित्याक आमचो देवूच एक कुटाम बापाचें, कुटाम पुताचें, कुटाम पवित्रत्म्याचें. आनी ताचें प्रतिरूप नाजरेतांत आमकां दिश्टीक पडुल्लें जेजू, मरी आनी जुजेचें एक भाग्यवंत कुटाम. आनी ह्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी आमची हर एक कुटुंबां जायचे म्हूण आमी आशेताव आनी मागताव. अरे भाग्यवंत कुटुंबा कडेन आमी मागता आसतना म्हणटाव, जेजू तूं आमचो राय, मरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागताव तुमची ससाय. गेल्या त्या वर्साच्या मार्चाच्या 19 तारखेक तावरो चालत्या वर्साच्या जुनाच्या 26 तारखेवरेक पापा फ्रांसिसान कुटुंबाचें वर्स प्रगटल्लें आसा. कित्या खातीर पाप साहेब कुटुंबाचेर आपलें चड गमन दिवन आसा. पापा फ्रांसिसान 2015 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर फ्रांसाच्या एका जोड्याक पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पयले फावटी दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता सांत आनी सांतीण म्हूण पासारले. लुई आनी झेली मार्टीन तांचें नांव. 9 जाणां भुरगीं तांकां. आनी ह्या 9 भुरग्यां पैकी 14 भुरगीं ल्हान प्रायेच अंतरलेलीं. आनी उपरांतली 5 जाणी चलयो भुरगीं 5 जाणांक देवाच्या सेवेक धर्म भयणी जावंक धाडूंक तांणी पाटी करूंक ना. आनी ह्या 5 पैकी निमाणे जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज म्हणून नांव वाडलां, जे आज पवित्र सभेंत दोतोर जावन मेसावाची पात्रोन जावन सोंपता. ल्हान ल्हान संगती वर्त्या मोगान केल्ली मदर तेरेजा सारकी फकत 24 वर्सां जियेल्ली तरणाटी चली सगळ्या पवित्र सभेक दिल्ली त्या भागी आवय बापायनी. त्या आवय बापायन तावन शिकिल्लीं मौल्यां ताणें संवसाराक परगट केल्यांत. जच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें, जेजू 22-70 शिसांक धाडटा आपली सुवार्ता परगट करूंक. त्याच प्रमाणे हर एक आवय बापय आपल्या भुरग्यांक आपणा थावन जोडिल्लीं मौल्यां पासारूंक धाडटात. आनी थंयसर ह्या कुटुंबांत आमचें भाग्यवंतपण, आमचें पवित्रपण, आमचें शांतीपण आमी जोडी जाय म्हूण देवाची आशा जावन आसा. द फॅमिली इज द फर्स्ट एसेन्शियल सेल ऑफ ह्युमन सोसायटी म्हणलें पापा जुआंव 23व्यान. सगळ्या मनशाच्या सामाजीक मुळा वेंखण जावन आसा आमचें कुटुंब. जॉर्ज बर्नार्ड शॉन म्हणलें, अ हॅपी फॅमिली इज बट एन अर्लियर हेवन. एक संतोश भरीत कुटुंब संवसारांतलेंच एक सर्ग. येवंक आसच्या सर्गाचें एक पूर्व दर्शन
आनी भोगाप आमचे कुटुंबां मोगाळ भाव भयणीनो आज कशीं आसात. थंयसर आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं आपल्या आवय बापायन तावन कसली धार्मीक आध्यात्मीक नैतीक मानवी मौल्य आपणायतात. एक भुरगो व्हड जाताना एक भुरगें व्हड जाताना जिणेंत कांय इल्लें साधन केलें जाल्यार पयिल्लें संतोश पावची आनी मुख्य जावन संतोश पावची तांची आवय बापूय आनी भविश्या उपरांत शिक्षकां इश्ट सयत केदाळाय विश्वासी रावतात म्हणलें धैर्य ना. पूण आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक आनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक आमच्या आवय बापायनी आनी व्हडांनी कितली जागृतकाय करी जाय आनी कसली जबाबदारी आमच्या हातांत देवान दिल्या ती आज समजोवची आमी भोव चड गरजेचे. आमच्या कुटुंबांनी ल्हान भुरग्यांक जावं युवा जणांक जावं मालगड्यांक जावं प्रत्येक जावन पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक फावो तें गमन आनी गौरव मान आमी दितावंगी म्हणलें एक व्हडलें सवाल आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मोगाचेनो जेजू मरी जुजेच्या भाग्यवंत कुटुंबाचेर आदारीत जाल्ले भाग्यवंत कुटुंबा सारकें कुटाम आमी रसी जाय म्हणून नव्या काजार जावच्या होकाल नवऱ्यांक आमी बोधन दिताव तांकां आमी उत्तेजन दिताव. जेन्ना आमची कुटुंबां पवित्र जातात जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ती मौल्य आसात थंयसर आराम जाता. एक नवें जिवीत सगळ्या संवसाराक उजवाड दिवंक शकचे तसले. आमी विविध कुटुंबांत थावन आयल्या. हर एका फिरगजेंत वैयक्तीक कुटुंबां आसात वाड्याची कुटुंबां आसात फिरगज कुटुंबां आसात आनी ह्या विविध फिरगज कुटुंबांत थावन आज आमी हांगासर एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमकां सांगाता हाडला आमच्या भावार्थान. आमकां आसा एक भावार्थ एक सोमी एक पवित्र स्नान आनी हाचे मारिफात आमचो भावार्थ परगट उसारूंक आनी पासारूंक आनी संभ्रमूंक सालोरेसाच्या पांयां तळी आमी आयल्या. आनी ह्या वेळार सालोरेस आमकां उलो दिता आपुरबायेची देवाच्या मोगाची कुटुंबां तुमी रसा. एक कलाकाराक आशा आसली संवसारांतली अती सोबीत वस्त आपणाक पिंत्राय जाय म्हणून. पूण जायती आलोचना ताणें केली पूण संवसारांतली एका प्रासी एक चड सोबीत वस्तू ताका दिसताली. त्या खातीर थोड्या जाणाऱ्यां कडेन ताणें अभिप्राय विचारली. तुज्या अभिप्राय प्रमाणे संवसारांतली अदीक सोबीत वस्त खंयची. एका याजकान म्हळें भावार्थ म्हणून. एका नव्या काजारी जोड्यान ताका म्हळें मोग म्हणून. एका झुजांत पांय मोडून घेतिल्ल्या एका शिपायान ताका म्हळें समाधान म्हणून. पूण जावयेत भावार्थ जावयेत मोग जावयेत समाधान तें पिंत्रावंक कश्ट. पूण ही चिंतना आटोवन आपल्या घरा तोपाटी आयिल्ल्या वेळार ताच्या पत्नीन ताका मोगान स्वागत केलो. ताची भुरगीं ताच्या आंगार म्हणले बरी पडोवन ताका उमेद येवंक लागली आनी इतलो संतोश आनी दादोसकाय ताका भोगली की जें कितें तो सोदून भायर गेल्लो तें आपल्याच घरा आपल्याच पाक्या पोंदा आपल्याच कुटुंबांत आसा म्हणून. कित्याक त्या वेळार ताका समजलें आपलें कुटुंब भावार्थाच्या बुन्यादीचेर तें बांदून हाडलां. देवाच्या उतराचें पंचांग ताका आसा. मोगाच्या वणटींनी ताणीं तें सोबयलां आनी देवान ताका समाधानाचें पाखें दिलां. हाचें की वर्तें कितें जाय म्हूण ताणें चिंतलें आनी आपल्याच कुटुंबाचें पिंतूर संवसारांतलें भोव सोबीत वस्त म्हणून ताणें पिंत्रायलें. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्याय कुटुंबाक आमकां वेताना असलींच भोगणां आमकां आमचे थंय आसात गी. आमचीं कुटुंबां देवाच्या उतराचेर वा भावार्थाचेर ती बांदून हाडल्यांत गी. थंयसर माया मोगाच्यो वणटी आमी दिवंक शकल्यांव गी. कितलो मना भेद थंयसर आसा.
एकामेका थंय बोगसूंक एकामेका थंय सुदारसून व्हरूंक आमचे थंय उदार काळीज आनी मौन आसा गे आसा वय जाल्यार खंडीत जावन देव समाधानाचें पाकें त्या घराक दितलो आनी हाचे मारिफात तें घर हे घराणें जावन रुपांतर जातलें आनी थंयसर आमी हर एकलीं कुटुंबांत आमच्या जिणयेचें शांतीपण जोडूंक शकतले हांव हेंच हर कुटुंबांतलें भाग्यवंतपण आनी पवित्रपण आमी हर एकल्यांनी जोडच्याक आज सांत लॉरेन्साची मजत आमी मागया आमची जिणी सुवार्थेक सरी जाल्ली जाय जेजू क्रिस्ताचे फाटला उदार आमी जेजून मोग पासारिल्लो बोगसाणें पासारिल्ले जेन्ना जेजूची मौल्यां आमच्या जिणयेची मौल्यां जातात आमची हर एक कुटुंबां संतोशाची बिडारां जावंक पावतलीं आनी तशेंच जावं म्हणून आज आमी मागया आमेन. उबे रावया आमी आमचो भावार्थ सारुया सतमंता देवाक सर्वपवित्र बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुर्याक तो पवित्र वरवीं गती जल्लो आमकां आपल्या जल्लो Ons pilata kantani khususne, takap kusar jodo, Pilo आणि ताकानी केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यात तो परतून जिवंत झालो सरकार सोडलो सर्वपवित्र देव बापाच्या भुजबळाक बसला थंय तो जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुंचुरी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठार पापांचे मुक्तसाणे पुरीचे जिवंतपण ससण्याचे जिवीत आमीन. मुखार भाव भयणीनो पवित्र सभा जावन आसा कुटुंबाचें कुटुंब फॅमिली ऑफ फॅमिलीज आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसारार आसच्या सर्व भाव भयणींक देव सालोरेसाच्या मजती मारिफात आपल्या आशिर्वादांनी नेटो म्हणून आमची प्रार्थना उबारुया. आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेची गवळीक जतन घेवच्या आमच्या पाप साहेबाक सर्व बिस्पांक याचकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक सालोरेसा परी धैर्यादीक आनी पवित्रात्म्यान भरलेले मुखेली जावन परचेक आत्मीक क्रेस्तकाय वांटूंक पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर सदांच वावरूंक फावो ते कार्यक्रमां मांडून हाड ती जारी करूंक आनी एकवटाचें आनी शांतीचें वातावरण रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तुजे हातीं समर्पित हांव. तुवें सालोरेसा मुखांत केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक आनी कश्ट आकांतान पिडे शिडेन तुजो आदार मागूंक आयिल्ल्या सर्वांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. सर्व भक्तिकांक हें बॅसिलिका एक मागण्याचें घर तशेंच देवाच्या काकुळतीचो भलायकेचो आनी एकवटाचो अनुभव सोडचें मंदीर कर म्हूण मागता हांव. ही वार्षिक परब संभ्रमूक आदार दिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या दानीक आनी कुमके हात दिवन वावुरलेल्या सर्व याचकांक धर्मीक भावा भयणींक विविध जबाबदारी घेतल्यांक आनी स्वयंसेवकांक बरे भलायकेन सांबाळ आनी तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. ह्या बसिलिकांत आमी सर्वांनी भाव भयणी आनी तुजी भुरगीं म्हणल्या मनोभावान स्तुती करूंक कृपा दी. सर्व अशीर चिंतपाच्या मनशांची मोत उसवाडाय. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर हातीन घेतली सर्व योजना यशस्वीन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. भोव पवित्र देवा आमचे हर एकल्याची कुटुंबां तुजें प्रतिरुपां जावच्याक तशेंच जेजू मरेजुजेच्या भाग्यवंत कुटुंबाची प्रतिरुपां जावच्याक तुजे आशिर्वाद आमी मागता. तुजे काकुळतेची दिश्ट घाल आम्हा समेस्तांचेर आनी आमच्या हर एका कुटुंबाचेर आमच्या सर्व कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक कुडी आत्म्याच्या बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ आनी आम्हा समेस्तांक मोगा मायपासान आनी एकवटान जियोवन तुज्या मोगांक साथ जावन जियोवचें भाग तूं फावो कर म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात.
पान संको 9. गाणी कोई बाबा भेटे गावा सुना स्वीकार करे बाबा उड्या वैरासगी भेटे गावी गेली मानून तुगे बाबा स्वीकार कर बाबा गाणी मुगांती गाव तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवन नवशी नंदन स्वीकार कर बाबा गाणी मुगांती गाव तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवन नवशी नंदन म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे भेट आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या सतान पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करनासतना रक्तसाक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे बसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगात वारून तुजी बिचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशी आमच्या सक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळस पूर्णायेन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें बुडोवंक घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगात पातकांचे मुखसणे मिळशाक तुमचे बसोत तरी समेस्त मनशां बसोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. मावडताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही वर्गला. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही ऐकला. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगात चवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसाराचेर ह्या रितीन एकवटलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी आनी भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पुरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा मिडींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंवार मरी देवाची माये संगती भगेवन जुझे ते सपती भगेवन लॉरेस भगेवन धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थ धीर घेऊन गाऊया. तुझी
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी सर्गीचे बागनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रातभर चलयता ही ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात भाग्यवान कुटुंबाचो अलंकार जाल्लो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी हो हीच ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी सर्व सुपागे भावा भयणीनो आतां क्रिस्त प्रसाद वाणचो वेळ भलायकेच्या दृश्टेन क्रिस्त प्रसाद सर्वांनी हातार स्वीकार करूंक विनंती म्हणयारेन क्रिस्ताची कोड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवची वयर बलकवांत आसल्ल्यांक थंयच क्रिस्त प्रसाद वणतेल्या पवित्र परमप्रसाद ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पान संको 13. Somi
संको 14. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणावरवी भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उखड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेखून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयाकन बसा. मोगाशनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या भोवमानादीक वलेरियन मेंडोन्सा मिलार कॅथेड्रलाचो रेक्टर तशेंच कल्याणपूर वाराड्याचे विगारवार हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. संगतच सहभेटवणी केल्ल्या सर्व यासकांके मधुर गायन केल्ल्या मिलार कॅथेड्रलाच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं. कळवणे उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आसतलें. मिसा उपरांत पोरन्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयलेली मिसा थंयसर दिव्येत. तशेंच थंयसर कुमसारांकी मांडावळ घाल्या. मिसा दिवंक आनी कुमसारांक 8:30 वरां उपरांत अवकाश आसचो ना. सा लोरेसाच्या जिणये संबंदी पुस्तकां, नोवेनांचे आनी मागण्यांचे बूक वाती बाजिलिकाच्या स्टॉलांत मेळटात. तशेंच उडुपी देसजीचे उसवाड कोंकणी पंदराळे पत्राक वर्गणी बांदूंक वा वर्गणी नवीकृत करूंक अवकाश आसा. हांगासर आसल्या कांताराचे कर्तेले
निमाणे कांतार जाल्या उपरांत तुमी तुमच्या उपयोगाक घरा व्हरयेत. आतां बाजिलिकाचे रेक्टर भोवमानादीक बाब आल्बन सोज 2 उतरां उलयतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार निमाणे मीस केल्ल्या भोवमानादीक वालेरियन मेंडोन्सा कॅथेड्रल रेक्टर हांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2022व्या वर्साचे निमाणे मीस हांगासर आमी भेटोवन सालोरेसाच्या मजतीन देवा बापान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर आमी आर्गां दिलें. जानेवारीच्या 16 तारखे तावन 27 तारखे पर्यंत आसलें हें फेस्त कोविडा निमती तुमी जाणात लॉकडावन करफ्यू आसल्या निमती हें मुखार गेलें. सगळ्यांक एका तरेचो आकांत जालो कारकळ फेस्त केदाळा म्हणून. जायत्या लोकांनी फोनाक दिसलें केदाळा फेस्त म्हणून. पूण देवाच्या कृपेन सांत लोरेसाच्या वर्त्या मजतेन गियादमायेच्या वर्त्या मिनाथे मागण्यान आनी आमच्या DSCच्या गवळी बाप जेराल्ड आयझक क्लोबाच्या वर्त्या मिनातेन देवाच्या आदारान हें फेस्त आमी करूंक शकल्या आनी भोव यशस्वी जालें म्हणयेत. थोडेच वेळाच्या आमी कितें गल्लो माटो काडलो, गल्लें बैक लायटींग काडिल्लें आसा जाल्यारय परत आमी तें घालना जाता तितल्या मापान थोड्याच अवधे भितर हे प्रचार करना. येदा व्हड्या संख्यान चिंतिल्ल्याचे की प्रास सडीत संको ह्या भक्तीक फेस्ताक हजर जाले. ह्या 5 दिसाच्या मिसाचे 100 मिसांत 100 जाणां बिस्पांनी मीस सांगलां, 30 पाद्रापांनी मीस पेटयलां आमचे पासत. जायते भक्तीक हरिहरिणी म्हणल्या बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिल्यांत आनी मागला उपकार खंडीत जावन सान लॉरेन्स प्रसन्न जातलो. कितें तरी सगळें सांगलें आसा हें फेस्त म्हाका पयलें म्हणून. म्हळ्यार हांव हुद्दो घेवन 6 म्हयने जाले जाल्यार आमकां सोमेस्तांक हें फेस्त पयलें. जानेवारींत म्हणटाना कारकळ आत्तूर फेस्त म्हणून येता जाल्यार फेब्रुवारींत जाल्लें हें चारित्रीक फेस्त म्हणून येता. आमकां सोमेस्तांक हें पयलें फेस्त. पूण देवाच्या वर्त्या कृपेन सांत लोरेसाच्या मजतीन हें फेस्त भोव संभ्रमान ह्या परिस्थिती वेळार ह्या परिगतीर जालां. देवाक संभ्रम लाभला, देवाक महिमा लाभल्यान सान लोरेसाक मान मेळ्ळा. खंडीत जावन देवाक हांव ह्या संदर्भार अर्गां दितां, दिनवास पठयतां. आनी हें फेस्त आसा करूंक आदार दिल्ल्या आमच्या गवळी बापांचो, मोन्सिंजर बापांचो, सर्व आमच्या याजकांचो, धार्मीक भयणीचो आनी प्रत्येक तरान जायत्या फाटल्या 5 दिसांसान स्वयंसेवकांनी वावर केला तांचो उपकार बावडटां. आमच्या गवळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी कुरकार प्रतिनिधींनी आनी जबाबदारी घेतिल्ल्या सगळ्या फिरगजेच्या विविध संघाच्या आनी विविध उमेदवारांनी, युवकांनी, युवक जाणांनी जायतो वावर केल्या फाटल्या दिसांत धांवन. आनी आमच्या दोनी कोवेंताच्या सिस्टरांनी वावर केला आनी समेस्तांनी एकामेका फाटल्या आमच्या वारड्याच्या सर्व याजकांनी प्रत्येक तरान स्वयंसेवकांनी हाताक हात दिवन वावर दिला. सान लॉरेन्सांनी सगळें पळयलां. तांकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन मुखल्या वर्सा अपुर्बायेन ही सगळी मांडावळ कितेंय आमी केल्या, अपुर्बायेन जाता तितल्या मापटान केल्या. आनी जर तर इल्लें सूख जालें जाल्यार बक्षिया येवच्या वर्सा समज जातलें म्हणून आमी पात येता आनी बरवसो दवरता. सान लॉरेन्सांनी हें फेस्त इतल्या परिगतीन अपुर्बायेन चलोवन व्हेलां. देवाक जावं आर्गां. तुमकां समेस्तांक बरें मागता. आमच्या कुटुंबां बरीं जावं दीत. देवाच्या आशिर्वादान बरो दीत. तर एक देवाच्या बापाच्या पुता पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र जावं दीत, भगवान जावं दीत म्हूण मागून तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता आनी देवाची आशिर्वादां मागता. हर एका प्रेस्टरा हांगासर 9 वरां जावन 12:30 पर्यंत नोवेन, आराधन आनी मीस आसा. हर एका 9 ब्रेस्तारा दीस नोवेन चलता. पुरो मार्चाच्या 4 तारखे जावन 6 तारखे पर्यंत 3 दीस सकाळीं जावन सांजे पर्यंत ब्रदर TK जॉर्ज आनी फादर फ्रँकलिनाची रेतेरी हांगासर आसा. देखून ह्या प्राजीत काळार रेतेरीक हजर जावं उलो दिवन तुमकां समेस्तांक बरी सांस मागून देवाचे आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक तिळसोणी आमी भाग्यवंत पवित्र इमाज
बोर्ड आयतारा दीस सकाळीं पुरशांवार आमी भायर हाडून दवरली तुमच्या गामानाक आनी फक्त एक तर आमच्या फिरगजकरांच्या गामानाक आज 10 वरांचेर राती 10 वरांचेर दीस रॅलीक आनी इमाज अजापांची इमाज आमी बँडा वाजपान पुरशांवार फाटीं त्या श्रायनांत दवरता वर्त्या मानान आनी भक्तीन आमी परत त्या जाग्यार दवरता खुशी आसल्यान आनी पुरशांवांक मेळोवन ह्या भक्ती कार्याक हजर जावच्याक उलो आसा आमच्या फिरगजकरांक कळोवणी फाल्यां 9 वरां तावन 1 वरा पर्यंत सर्ती आसा हजर जावच्याक उलो दिता देव बरें करूं मोगाळ भाव भयणीनो आमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागल्ल्या बजुलिकाचो रॅक्टर भोवमारादीक बाप आल्बन सोजाक आम्हा समेस्तांच्या नांवान आमी बरें फेस्त मागता तांच्या मुखेलपणार हांगासर ह्या वर्सा पयलें फेस्त जालां भोव आपुरबायेन शिस्तेन आनी भक्तीन तांणी तें मांडूर हाडलां तांकां तांच्या सांगाता वावर केल्ल्या सर्व याजकांक दियाकोरांक धर्म भयणींक तशें प्रत्येक जावन हांगासर वावर दिल्ल्या फिरगजेच्या सर्व मुखेल्यांक आनी विविध फिरगजन जावन हांगासर येवन गायनांत जावं स्वयंसेवक जावं कुमक केल्ल्या समेस्तांचो आमी उपकार बावडटा आनी सालोरेस आम्हा समेस्तांचेर देवा तावन विस्तार आशिर्वादां जोडून दिव म्हणून आमी मागता त्या खातीर उबी रावया पिडेस्तांचेर आतां आमी मागणे म्हणटा सोम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्व पदवीधरांनी सासाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय भोवतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणित काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशी शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांच रावो वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धरता पान संको 18 Santa,
घेवन सालोरेसा आमकां बसोत विनंती कर भगवान कुर्साचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले वापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.